पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बसर्गीच्या बाप्पा तुका अर्घ आणि महिमा दिता वाखाणटा बाप्पा आजच्या दिसा खातीर तुवें म्हाका उलो केला तुका अर्घ आणि महिमा दिवन बाप्पा. बाप्पा तुझें उतर म्हणटा लूक 4:18-19 म्हणटा वय बाप्पा तुझें उतर म्हणटा तुजो पवित्र आत्मा आमचेर आसा बाप्पा आमचेर सगल्यांचेर आसा आनी आयज ही भयण तुझें उतर दितली बाप्पा. तुवें म्हटलां बाप्पा तुझें उतर परगटून तुवें आमकां सगल्यांक वेंचून काडल्यात बाप्पा. हे भयणीच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्म्याक तूं उलयतलय आनी ताचें एक एक उतर बाप्पा आमच्या सगल्यांच्या काळजांनी कानांनी पळोवन आनी आमच्या काळजांत रिगोन बाप्पा. आनी जायतीं बाब भयणां हें उतर आयकतात आनी आपलें जिवीतूय बदलतात बाप्पा. आनीकूय जॉयन जावचें आसा तांचेय पासत हांव तुका अर्घ आनी महिमा दितां. सगल्या बाब भयणांच्या नांवान तुका अर्घ महिमा दितां बाप्पा. हें उतर तूं आमकां आयकूंक दिताय आनी भयण आपली टायम काडून आमकां हें शिकयता. सो ताचेय फॅमिलीच्याय पासत तुका अर्घ आनी महिमा दितां आनी वाखाणटा म्हज्या दोनया हें उतर सगल्या संवसाराक पावोवं आनी सगलीं तुजीं आमी मोगाचीं भुरगीं जावं बाप्पा आनी तुकाच अर्घ आनी महिमा दिवं. हें मागणें हांव कोत्तां बाप्पा तुज्या एकल्याच पुताच्या नांवान आमेन. Amen, amen, amen. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for teaching us something new. Thank you, Holy Spirit, for taking over complete. Lord Jesus, I give complete authority of this session to you. Thank you, Holy Spirit, for using my vocal cords. Thank you, Holy Spirit. It is you who is going to teach us, who is going to answer our question. And thank you, Holy Spirit, for making this teaching very easy to understand. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sister, screen distano. Yes, sister, yeah. Okay, awachta. Thank you, Jesus. Praise Jesus, Sister Anna. Thank you, Jesus. Sister Anna, would you like to read? It is 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. 2 Corinthians. Okay, 1 second. Thank you, Jesus. Yeah, 2 Corinthians chapter 12. 12, verse 7 and 8. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan, to torment me and keep me from becoming proud. 8. 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness." So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा देवाचे उतर आमकां सांगता हिंगा सेंट पॉल सांगता ओके सेंट पॉल उलयता and Saint Paul म्हणटा even though I have received such a wonderful revelation from God. Okay, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged to the Lord to take it away. आता हिंगा सेंट पॉल एक काड्याची खबर सांगता न्हू की आपल्याचे फ्लॅशान एक कांटो तोपला रायट आनी हो सोयतानाचो दूत म्हाका टॉर्मेंट कोत्ता टॉर्मेंट म्हणजे त्रास रायट त्रास कोत्ता आनी त्रास कित्याक कोत्ता ताकी हांव गोरवान वचना जावपाक Understand जाता न्हू Thank you, Jesus. Sister Christina, thank you, Jesus. Understand जाता न्हू हिंगासून scripture? Yes, sister. Thank you, Jesus. आणि पयलीच word आमकां सांगता even though I have received such a wonderful revelation from God.
आणि ही स्क्रिप्चर न्हू इतली मिसलीड केल्या, सैतानान इतले डिसीव केला लोकांक की लोक ही स्क्रिप्चर उजार करता आपल्याच्या फायद्याक. ओके, कित्याक हिंगा वर्स 8 आमकां दिसूंक येता 3 different times I beg the Lord to take it away. आता आमी म्हणटली लायक जसे सैतानान ही स्क्रिप्चर मिसलीड केल्या, मिसइंटरप्रीट केल्या, डिसीव केल्या. आणि डिसेप्शन म्हणजे कितें? डिसेप्शन म्हणजे इट्स अ लाय. ओके, सगळ्यात सांगता, डिसेप्शन म्हणजे इट्स अ लाय. डिसेप्शन इज द लाय गिवन टू यू इन सच अ वे इट लुक्स लायक अ ट्रूथ. Actually, it is a lie. But devil conveyed you the lie as a truth which you believed. So deception म्हणजे सैतान एक फोट दिता आमकां, आणि ती फोट न्हू तो इतले सोत करून दाखयता की हुंची फोट आणि हुंचे सोत कांयच कळना. सो ही स्क्रिप्चर न्हू सैतानान इतले डिसीव करून दिला, इतले मिसलीड केला की आता जायते जाण म्हणटाय की सेंट पॉलाक पासून कांटो आहलोलो तो देवान काडूंक ना, तो तेजेशी पांये पडलो. हिंगा बरयला न्हू 3 different times I beg to the Lord to take it away. सो देवान तेजे मागणे आयकोंक ना जाल्यार आमची आनी कितें आयकतलो? देवान ताका हील करूंक ना जाल्यार आमकां आनी कित्याक हील करतलो? देवान ताका साफर जावपाक सोडलो जाल्यार आमी साफर जावपाक जाय. म्हणनाय आमी चडशे आमचे क्रिश्चन थिंकींग आसना सफरींग इज मस्ट म्हणनाय. Yes, sister. Yes, sister. थँक्यू जी. पळय हिंगा क्लियर सांगता न्हू, तो 3 पावटी बापाशीन तेणें मागलें वो कांटो काड म्हणून. ओके, पूण बाप कितें आन्सर दिता तेका? म्हजी ग्रेस, म्हजी मोजत, म्हजी कृपा तुका पुरो. जितले पावटी तो कांटो तुका दूख दिता, म्हजी मोजत, म्हजी ग्रेस तुका पुरो. ओके, थँक्यू जीजस. आणि लोक चिंत्ताय की सेंट पॉलाक देवान हील करूंक ना जाल्यार आमी आनी कसलो होप घेवन वचपाचे बापाशी? जायना, आमचे तकलेन येयना आतां स्क्रिप्चर वाचून. Yes, sister. Yes. Yes, हिंगा sister. दिले न्हू लायक तेका कुडीन कांटो तोपला आनी एक सैतानाचो दूत ताका टॉर्मेंट करता, आनी ते काट्याक लागून तो आतां देवाशी मागता. 3 different टायम तेणें मागलें वो कांटो काड म्हणून, पूण देव कितें म्हणटा तेका? काडटो म्हणटा ना, तो म्हणटा म्हजी मोजत तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. थँक्यू जीजस. ही सेज ना, माय ग्रेस इज ऑल यू नीड. थँक्यू जीजस. सो जायते पावटी आमी स्क्रिप्चर आमकां जाय ते भाशेन आमी इंटरप्रेट करनाय, आमचे ओन अंडरस्टँडिंगाचे वचनाय आमी. थँक्यू जीजस. आनी देवाचे उतर आमकां कितें सांगता? प्रोवर्ब्स 3:5 देवाचे उतर म्हणटा आमकां, डू नॉट लीन ऑन युअर ओन अंडरस्टँडिंग, डू नॉट डिपेंड ऑन युअर ओन अंडरस्टँडिंग, रायट? ट्रस्ट इन द लॉर्ड. Yes, sister. प्रोवर्ब्स 3:5 आमकां सांगता, सगळे काळजान देवाचेर विस्वास दवर, स्वताचेर जाणवायेचेर बावात दवरी नाका. आनी हेच आमी हिंगाय पळयताय न्हू. इफ सपोज आमी लूक चॅप्टर 22:42 घेवशी, थिंगा जेजू म्हणटा न्हू, बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेले हे पात्र पयस काड. आनी आमी म्हणटाय जेजू देखून रडलो आपल्यागे मरण चिंतून, जेजून देखून मागले बापाशी, म्हणनाली. Yes, sister. पूण जेजू हुंचे पात्र पयस काड म्हणटालो? सेपरेशन, रायट? Separation from the Father. सेपरेशन फ्रॉम द फादर अँड द स्पिरिट. कित्याक जेन्ना फातो जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले, ताजो संबंद बापाशीन कडसरलो, रायट? पयस जालो. आनी एक्झॅक्टली हेच न्हू जॉबानूय दिश्टी पडटा आमकां. कित्याक आमी कोणू मेल्यार फर्स्ट कितें म्हणटाय? जेजूची खोशी. जॉबान म्हणलें न्हू, सर्वेस्परान दिलां आनी सर्वेस्परान काडून व्हेलें. पूण हे सर्वेस्पराची उतरां आहलोली वो जॉबाची उतरां आहलोली? Jobachi. Babachi. जॉबाची आहली. आनी हिंगाय पळय, हिंगा आतां आमकां जाणवायना सेंट पॉल कहलो कांटो उलयता तो. आतां आमकां हिंगा स्क्रिप्चर सांगता टॉर्न इन माय फ्लॅश. सो आमी फर्स्ट इमॅजिन कितें करतली? केसो कांटो तोपलो गाय, लिंबेणीचो वो केसलो कांटो?
जायना हुंय तोपलो गाय पांयाक तोपलोलो हुंय तोपलो गाय आनी कित्याक देवान काडूंक ना गाय येयना एक क्वेशन मागीर म्हणटली देवान तेच घाट काडला आनी आमच्यानी कितें काडटलो तेका साफर जावपाक सोडला सो आमकांय साफर जावपाक सोडटलो सारकें सोयतान दिना थॉट्स मागीर थँक यू जिजस सो एका लागून न्हू भोव गरजेचें जितले फावटी आमी देवाचें उतर शिकता वो देवाचें उतर वाचता आमी कोणाक सांगूंक जाय हो बायबल कोण ऑथर कोण हे बायबलाचो होली स्पिरीट पवित्र आत्मा. सो थँक यू जिजस ऑथराक चड नॉलेज आसतली जेणे बरयला ते मनशाक चड नॉलेज आसतली ताचे उतरान तेणे बरयली तेजी बायबलाची सो आमी कोणाशी वचपाक जाय पवित्र आत्म्याशी रायट तूं जितले फावटी बायबल ओपन करता तूं सांग पवित्र आत्म्या कित्याक जेजू सदां पॅरेबलान उलयल्लो आनी पॅरेबल म्हणजे हिडन मिस्ट्रीज ओन्ली रिवील्ड बाय द होली स्पिरीट सो जितले फावटी आमी बायबल वाचता आमकां गरजेचें पवित्र आत्म्याक सांगपाक पवित्र आत्म्या तूं म्हाका हेजे वयर शिकोवन दी तूं म्हाका हेजे वयर समजोवणी दी थँक यू जिजस ओके आतां स्क्रिप्चर आमी शिकया थँक यू जिजस Thank you, Holy Spirit. आतां हिंगा फर्स्टूच वडीन बरयला even though I have received such a wonderful revelation from God. So ताका सगळे उत्तम प्रकाशनी मेवलोली रायट रेवलेशन थँक यू जिजस आनी हे रेवलेशनाक लागून ताका तो कांटो दिल्लो ओके कित्याक ताका अबांडन्स ऑफ रेवलेशन दिल्ले वंडरफूल रेवलेशन उत्तम प्रकाशनी थँक यू जिजस आनी आतां जेजू बारबो दुसरे शीस आसोक नाय एग्जाम्पल सेंट पॉल ओ जेम्स ओ मॅथ्यू आहले न्हू ते जेजू बारबो भोंवताले उठताले बसताले जेयताले तेमी चड टायम स्पेंड केला रायट जेजूशी थँक यू जिजस सिस्टर क्रिस्टीना सिस्टर एना एनीवन स्पीक टू मी थँक यू जिजस आयकोंक येता Yes, sister. Yeah. Jesus. So हे शिसांनी जेजूशी चड टायम स्पेंड केल्लो रायट ते जेजूशी आसताले पूण तांकां इतली रेवलेशन नॉलेज आहलोली इवन दो ते जेजूशी आसताले तांकां इतली रेवलेशन नॉलेज आहलोली No, sister. आसोक ना आनी सेंट पॉलान आमकां 13 लेटर्स बरयलाय रायट आनी पवित्र आत्म्यान ताणें इवन म्हणलां न्हू सगळ्याकीन आपूण चड गिफ्ट ऑफ टंग्स उजार करता आनी सगळ्याकीन उत्तम प्रकाशनी यू नो वंडरफूल रेवलेशन सगळ्याकीन चड मेळ्ळोले सेंट पॉलाक पळय हिंगा बरयलां बायबलार इवन दो आय हॅव रिसीव्ड सच अ वंडरफूल थँक यू जिजस वंडरफूल रेवलेशन फ्रॉम गॉड थँक यू जिजस हिंगासून अंडरस्टँड जाताय Yes, sister. सो हे रेवलेशनाक लागून न्हू तेका तो कांटो दिल्लो ओके सो तो कांटो दिवपाचें कारण आहलोलें कित्याक सेंट पॉलाक चड रेवलेशन आहलें थँक यू जिजस आनी एकाच लागून न्हू सोयतान न्हू ही स्क्रिप्चर घेता आनी यू नो डिसीव करता लोकांक की इफ सपोज सेंट पॉलाक साफर जाल्लो जाल्यार आमी साफर जाय देवाक जाय जाल्यार सेंट पॉल साफर जाल्लो सो आमी साफर जावंक जाय आतां म्हाका एक क्वेश्चन आहा आतां तुमी सगळीं हिंगा आवय रायट आमकां सगल्यांक भुरगीं हाय रायट थँक यू जिजस थँक यू जिजस कोण येता Yes, sister. Yeah. Thank you, Jesus. Okay, Yes, Sister sister. Christina. If suppose तुका तुझ्या भुरग्यांक कितें बरी देख दिवपाक जाय कितें बरें शिकोवपाक जाय ओके जाल्यार तूं तांकां Yeah. मारून सारकें बुड्डून सारकें त्रास दिन तांकां पेन दिन तूं शिकयतलें No, sister. शुअर No, हांव सांगतलें न्हू तुमी शिकाय तुमकां फ्युचराक तूं तांकां सारकें भशेन. बांदून मारून सारकें धमकायन सारकें यू नो तांकां सारकें पेन दिन तूं तांकां कितें बरें शिकयतलें एकदम पेन दिन पयले कोत्ताली ती आमी सिस्टर पयलीं पयले जातालें कोत्ताली sister, आतां ना. हय. So to कित्याक एक teach एक पाटी ती something good, thank you. स्टबन आसताली तेन्ना आमकां ते कोच्चे पडटाले पूण आतां आमी वर्ड ऑफ गॉडान आसोन आमकां आतां जायती आमकां शिकोवप मेवला
आणि जायते we know the truth and the truth have set us free. Thank Pray you, Jesus. Jesus, pray Jesus. So to teach something good for our children will not hurt them, right? आम्ही त्यांका hurt करची नाही, सारखे? सो आमकां कित्याक दिसता आमचो सोर्गीचो बाप आमकां हर्ट कोत्तलो, आमकां कांटे दितलो? इफ सपोज आमी हे संवसारी माय पाय आवय बापूय आसोन आमचे भुरग्याक आमी पेन दिवची नाय जाल्यार कित्याक आमकां दिसता की आमचो सोर्गीचो बाप आमकां हे कांटे दितलो, दीस आनी रात आमकां पेन दितलो, आमकां कितें बरें शिकोवपाक? थँक्यू जीजस. जायते पावटी आमी म्हणटाय न्हू हें जाल तें तुजें बऱ्याक जालां, देवान तुका देख शिकोवपाक, म्हणनाय? म्हणटाय सिस्टर. पूण देव केन्ना आमचें वायट करून आमकां देख शिकयता? आमी आमच्या भुरग्यांचोच एग्जाम्पल घेया. आमी आमच्या भुरग्यांक वायट करून तांकां बरी देख शिकयताय? ना न्हू. थँक्यू ना सिस्टर ना. थँक्यू जीजस. ओके, एक स्क्रिप्चर शेअर करता. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीजस. कित्याक न्हू ही स्क्रिप्चर जी कोण वाचताय न्हू ती म्हणटाय देवान हो कांटो दिल्लो. ओके, सेंट पॉलाक देवान हो कांटो दिल्लो. पूण कांटो कोणें दिल्लो तो आमी शिकया. थँक्यू जीजस. Thank you, Jesus. And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. सो हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना आमचेर ताळणी येता तेन्ना आमी म्हणचें न्हय की देव आमकां ताळणी दिता वो तो आमकां ताळण्यान घालता. थँक्यू जीजस. कित्याक ताळणी देवा कडच्यान येयना आनी देवूय कोणाकूच ताळण्याक घालिना. पूण जायते फावटी आमचें उलोवप जायना की देवान हें तुका देख शिकोवपाक ही ताळणी दिल्ली, तुका बूध शिकोवपाक देवानी ताळणी दिल्ली, जायना? थँक्यू जीजस. पयलीं म्हणटाली न्हू. थँक्यू जीजस. होय सिस्टर. जीजस. थँक्यू जीजस. सो आतां हिंगा सेंट पॉल जी कांट्याची खबर सांगता न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिजन ताका कांटो दिल्लो कित्याक ताका वंडरफूल रेवलेशन आहलें जे दुसऱ्या शिसांक मेळोना. ते जेजू बारबो उठ्ठाले बसताले ताज्या बारबो ते टायम स्पेंड करताले तांकां इतलें रेवलेशन मेळोंक ना. पूण सेंट पॉलाक तें उत्तम प्रकाशनी फावो जाल्ली देवा कडच्यान. आनी हे उत्तम प्रकाशनी हे रेवलेशनाक लागून सोयतान न्हू ताका हो कांटो दिता. आनी हो कांटो म्हणजे कितें? सिकनस. लोक म्हणटाय जायते जाण हे सोयतानान ही स्क्रिप्चर इतली डिसीव केल्या की लोकांचे मोतीन घातला बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टँडिंग की हो कांटो म्हणजे सिकनस. पूण हो कांटो म्हणजे सिकनस न्हू. हो कांटो म्हणजे फिजिकल कांयच न्हू. पूण हो कांटो म्हणजे जावन आसा पर्सिक्युशन. थँक्यू जीजस. अंडरस्टँड जाता न्हू? थँक्यू जीजस. हो जे कांट्याची खबर सेंट पॉल कोत्ता न्हू तो कांटो जावन आसा पर्सिक्युशन. आतां सेंट पॉलाक इतलें रेवलेशन फावो जाल्लें सो सोयतान ओगी बसतलो. सोयतान म्हणटलो वच आनी देवाचें राज पोरगोटीत राव. सेंट पॉल गॉस्पल ऑफ ग्रेस म्हणटालो न्हू, ग्रेस साल्वेशन. सो सोयतान ओगी रावतलो वच आनी पोरगोट म्हणटलो हांवूय हॉलिडे घेता. ना तो सिस्टर. केन्ना हॉलिडे घेयना सिस्टर न्हू. थँक्यू जीजस. सो थँक्यू जीजस. सो रिजन ताका कांटो दिवपाक कित्याक न्हू सेंट पॉलाक उत्तम प्रकाशनी आहली रेवलेशन ताका फावो जाल्लें. इतली रेवलेशन फावो जाल्लें की आयज आमी ताचे रेवलेशनाक लागून ही 13 लेटर्स वाचता. रायट? थँक्यू जीजस.
So Yes, sister. रेव्हेलेशनाक लागून थँक्यू जीसस सोयतान न्हू ताका हो कांटो दिता कांटो म्हणजे पर्सिक्युशन हिंगा बरयला मॅसेंजर फ्रॉम सेटन टू टॉर्मेंट मी and keep me from becoming proud. आता सोयतान कोणाकूच प्राऊड जावपाक स्टॉप करतलो ना वयल्यान आनी गोरवान भरपाक हेल्प करतलो न्हू तूं याद दवरलो मरे तुका लागो हिलिंग जाला जेजू भायर पवित्र आत्मा भायर कोण मुखार हांव थँक्यू जीजस सो सोयतान केन्ना आमकां हेल्प करता गोर लेस जावपाक वो तो हेल्प करता आनी गोरवान बुडपाक कित्याक प्रायड ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रॅक्शन आनी देवाक प्रायड लायक जायना थँक्यू जीजस आणि ही स्क्रिप्चर न्हू इतली मिसइंटरप्रेट केला फर्स्ट ऑफ ऑल यु नो लोक म्हणटा की देवान सेंट पॉलाक कांटो दिलो म्हणजे दुयेंस दिला आनी जेन्ना सेंट पॉल वो सेटन आमकां थिंगा दिसून येता सेंट पॉल जेन्ना देवाशी सांगता हो कांटो काड यु नो तो बॅक करता आनी देव म्हणटा कितें ना माय ग्रेस इज सफिशियंट ऑल माय ग्रेस इज ऑल यू नीड मोची कृपा मोची मोजत तुका पुरो थँक्यू जीजस मागीर ते म्हणटाय तें साफर जावपाक पडलें जाल्यार आमी साफर जावंक जाय तेका हील करूं ना जाल्यार आमकां आनी कितें हील करतलो आनी आतां पोत्तून हिंगा सेकंड हे मिसलीड लायक हिंगा दिता की सोयतान ताका टॉर्मेंट करतालो प्रायडान वचपा नाक म्हणून पूण सोयतान केन्ना आमकां स्टॉप करतलो प्रायडान वचपा नाक म्हणून सोयतानाचोच नेचर जावन आहा लायज एंड प्रायड रायट Yes, येस sister. सिस्टर थँक्यू जीजस आनी एक थँक्यू जीजस आनी हिंगा न्हू जायते पावटी आयकोंक येता की हे काट्याक लागून सेंट पॉल प्रायडान वचोंक ना म्हणून पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें वाचया थँक्यू जीजस 1 Peter 5:6 जीन तूं कोंकणीन वाचूं मेळटा थँक्यू जीजस येस सिस्टर निकिता सिस्टर नॅन्सी ओके थँक्यू जीजस येस थँक्यू लॉर्ड किती घ्यायला सिस्टर निकिता 1 Peter chapter 5 verse 6 ओके sister Anna watch Yeah. thank you Jesus 1 Peter 5, verse 6. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor. Amen. amen thank you Jesus so inga burela no देखून watch sister watch थँक्यू देखून देवाच्या बलिष्ठ हाताखाल विनम्र खालती जायात आणि तो तुमका आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो ना sister तो न्हू कांटो वयर काडटलो न्हू येस कांटो 1 Pedro नो Oi, 1 Peter. Thank you, Jesus. Okay, Santa. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, canto. Okay, the tone will lift you up in the honor. Sarge, No, who will lift us up? God will lift us up. God will lift us up. So, what was that scripture saying? That Satan will stop him from, from exalting himself, right? From getting Yes. into pride. And will Satan do that? Satan केन्ना आमकां pride and वचपाक stop करतलो? ना. Satan आमकां stop करतलो की आमी exalt जावची न्हू म्हणून? Never, right? केन्नाच ना. केन्नाच ना. कोण आमकां वयर काडटलो? So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in the honor. Thank you, Jesus. सो देवाचें उतर आमकां सांगता तूं देवा मुखार विनम्र आनी खालती जाव आनी तो तुमकां शुभ वेळार वयर काडटलो सारकें आनी हांबल जावप म्हणजे कितें आमकां वयर दवरप आनी सगळ्यांक सकयल उडोवप सारकें No. ना सिस्टर थँक्यू जीजस सो हांबल म्हणजे फर्स्ट देवाक दवरप
God centered. Example, Jesu. Perfect example. जेन्ना जेजू खुर्सार आहलो तो विंगडो आहलोलो ताचे कुडीर कितें कांयच आसोंक ना न्हू. No. थँक्यू जीस. तेजे हात बांदलो हातीक किडायल्ले नेल्स पांयाकूय नेल्स जाल्ले सो तेका तेजी शेम खाबर करूंक मेळटाली. ना No, सिस्टर. sister. आणि ते वखदां तो आपल्याचे कुडीचेर नदर मारता आनी म्हणटा बापा प्लीज एक कितें आंगोस्त्रोरी धाड म्हाका म्हजी कूड धांपपाक आनी हे सगल्या लोकांक बरी बूध शिकय. ना सिस्टर. No, sister. तो म्हणटा बापा तांकां बोगशी न्हू फादर तांकां भोगोस. करेक्ट. Yeah. या. सो ते Yes, घोडेक sister. देखून जेजून आपल्याची लॉज कन्सिडर करूंक ना आपल्याची नेकडनेस कन्सिडर करूंक ना. तो सेल्फ सेंटर्ड जावंक ना. तो गॉड सेंटर जालो आनी ताणें आपल्याचेर तोंड उगोवन म्हणलें बापा तांकां बोगोस. आनी सेल्फ सेंटर्डाचो एक्झाम्पल थँक्यू जीजस. आतां सपोज कोणाकूय टेस्टमनी शेअर करूंक लायली थँक्स गिवींग प्रेयर प्रेयर करूंक लायले आनी त्यांच्या जिवितान न्हू तेमी देवाची भरपूर ग्लोरी पळयल्या भरपूर मिलाग्रे पळयले. पूण जेन्ना टायम येता टेस्टिफाय करपाक देवाक वाखाणणी दिवपाक तेन्ना न्हू ती देवाचें चिंत ना पूण अरे हांव आतां स्टेजीर गेलें हांवें ओपनिंग प्रेयर केलें हांवें थँक्स गिवींग प्रेयर केलें आनी मुको दुसऱ्या भाशेन प्रेयर जायना मुको ती उतरां येयनाय. लोक कितें म्हणटलो ती हांसतली मुको सारकें उलोवपाक पासून जायना मुगे लँग्वेज सारकी वीक आहा ती सगळीं हांसतली. सो आतां तूं कितें कोत्ता आय रायट. Yes, self-centered. सेल्फ सेंटर्ड. तूं त्या वखदाक चिंतिना की देवान तुज्या जिवितान कितें केलें तें. तूं त्या वखदाक चिंतिना की जेजू विंगडो रावलो त्या वखदाक देखून जेजून मोजें चिंतलें. म्हजी लॉज तो त्या खुर्सार ताणें सोपाटली. Shyness is pride, shyness is demonic, right? Yes, sister. आमी सदां म्हणटा मुको प्रेयर जायना करपा मुको दुसरी कोत्ता आमी सदां कंपेर आनी कंपेर करप म्हणजे कितें. लॉर्ड यू हॅव क्रिएटेड बेटर यू हॅव क्रिएटेड तुवें त्या मनशाक म्हज्याकीन बोर केला. जितले फावटी आमी कंपेर कोत्ता तितले फावटी आमी म्हणटा लॉर्ड यू आर अ फेलियर. तुवें तें चड बरें क्रिएट केला आनी म्हाका कांय करूंकूच ना. सो आमी कितें कोत्ता सैतानाचो आवाज आयकता रायट. इवूय प्रायड. सेल्फ सेंटर्ड इज प्रायड. जेन्ना आय जसो सैतान न्हू आयजाया 14 वर्स 12 to 15 तो म्हणटा आय विल एक्झॉल्ट आय विल सिट ऑन द थ्रोन. सगळे कडेन आय सो जितले फावटी आमी आमकां पयलीं दोत्ताय आनी देवाक मागीर दोत्ताय थँक्यू जीजस तितले फावटी न्हू आमी प्रायडान ऑपरेट कोत्ता आमी सेल्फ सेंटर्ड जाता. तूं म्हणटा इवन दो म्हजे लोक आसूं इवन दो सैतान म्हाका तोस दिता म्हजेशी सारकें उलोवंक जायना म्हजेशी सारकें प्रेयर करपाक जायना पूण हांव सेल्फ कॉन्शियस ना. हांव वयता आनी वाखाणटा म्हज्या देवाक. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरीट. सो सैतान केन्ना आमकां स्टॉप कोत्तलो प्रायडान ऑपरेट करपा नाक म्हणून. No. केन्नाच ना न्हू. थँक्यू जीजस. केन्नाच कोत्तना. So आता 7 scripture potun machdam. Even though I have received such a wonderful revelation from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh. And your thorn म्हणजे sickness न्हू. And your thorn teka deva कडच्यान येवंक ना. A messenger from Satan to torment me. त्रास दिवपाक तेका. And keep me from becoming proud. So एक कांटो कोणाकूच स्टॉप कोत्तलो प्रायडान वचपाक नाक म्हणून. ना न्हू. No.
1 Peter 5 आमकां सांगता जेन्ना तूं खालते जाता बापाशी तूं बापाक मुखार दवरता बाप तुका वयर काडटा न्हू म्हूण कांटो थँक यू जिजस कित्याक जायते पावटी स्क्रिप्चर इतली मिसइंटरप्रेट केला की ह्या कांट्याक लागून म्हणटाय सेंट पॉल प्रायडान वचोंक ना पूण कांट्याक लागून न्हू तेणे इतले इतले पर्सिक्युशन येवन देखून तो गॉस्पल पोरकोट रावलो तो खालतो जालो तेणे म्हणोक ना देवा तूं मुगे मागणी आयक ना न्हू म्हाका इतले पर्सिक्युशन दिता वयल्यान हो सैतानाचो दूत एवरी डे एंड नायट म्हाका पर्सिक्यूट कोत्ता चल हें मिशन बंद हांव वयतां हांव व्हडलो फॅरसी हांव वयतां हांव म्हजी लायफ जियेता म्हणलें तेणें ना. ना 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 सिस्टर सो तो हंबल जालो रायट विनम्र जालो Yes. रायट ती 1 पिटर आमकां तेच सांगताले न्हू हे पासो देवाचे बोलवंत हाताकाल तेज्या आसऱ्याकाल तेज्या सांगाता विनम्र कालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो आनी एक्झॅक्टली सेंट पॉलान तेंच करूंक ना आनी वो येस Yes. सिस्टर आनी 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 तेका इतले रेव्हिलेशन दिल्ले सो सैतान ओगी रावतलो No. सैतान ओगी रावतलो की देव तेका एक्सॉल्ट कोत्ता देव तेका इतले रेव्हिलेशन दिता आनी तो इतले गांवांनी भोंवता आनी गॉस्पल ऑफ ग्रेस गॉस्पल ऑफ साल्वेशन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर तो पोरकोट कोत्ता आनी सैतान ओगी रावतलो ना. ना न्हू आतां ना थँक यू जिजस हे रेव्हिलेशनाक लागून थ्रू होली स्पिरीट सेंट पॉल जायते मिरिकल्स आनी हिलिंग्स कोत्तालो न्हू थ्रू होली स्पिरीट पवित्र आत्मो ताचे भितरल्यान पावर कोत्तालो रायट थँक यू जिजस ओके एक स्क्रिप्चर शेअर करूया थँक यू लॉर्ड सिस्टर नॅन्सी एक्स 19 11 आनी 12 Okay, sister. थँक यू जिजस थँक यू लॉर्ड येस सिस्टर Yeah, Acts 19, verse 11 and 12. God gave Paul the power to perform unusual miracles. When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Amen. amen thank you Jesus thank you Jesus Sister, Acts कितलं म्हणलं 19 Jesus. sister 19 Okay, okay. thank you Acts 19. 11 आणि 12 Okay, thank you, Jesus. thank you Jesus पावलो उदेशी देव इतली विचित्र विस्मिता करतालो की तो वापरतालो ते रुमाल आणि ताचे काठीक लागलोली वस्त्रां लोकांक पिडेवताक लायली तर तांच्यो पिडा बऱ्यो जातल्यो आनी मेळ्ळे आत्मे पळून वेताले. Amen. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस सो हिंगा आमकां दिसून येता न्हू देव कसो वावुरतालो तो थ्रू सेंट पॉल God gave Paul the power to perform unusual miracles. Even ताचे handkerchiefs, even ताचे apron, जेन्ना दुयेंत मनशाक लायताले तांकां पिकोवणी मेवताली करेक्ट even evil spirit पळोवन वयताले थँक यू जीसस इतलो रेव्हिलेशन पावर इतली तेका प्रकाशनी फावो केल्ली देवान थँक यू जीसस आनी हो सैतानाचो दूत न्हू थँक यू जीसस तेका एवरी डे टॉर्मेंट कोत्तालो एवरी डे थँक यू जीसस कित्याक टॉर्मेंट कोत्तालो कित्याक तेका नाका आहलें न्हू सेंट पॉलान गॉस्पल प्रीच केल्लो Yes, sister. तेका नाका आहलें जे कोणे देवाचें उतर आयकलोलें आनी एक्सेप्ट केलोलें द गॉस्पल ऑफ ग्रेस एक्सेप्ट केलोलो आमी न्हू पोत्तून घेया 2 कोरिंथियन्स आनी मेसेज ट्रान्सलेशन रीड करूया ब्युटिफुली एक्सप्लेन केला थँक यू जीसस
Till here understand झाले नो? Thank you Jesus. Yes, sister. Thank you Lord. Sister Anna, read the message, message translation. दिसता हो full screen करू message? Yeah. Yeah. Because of the extravagance of those revelations, and so I wouldn't get a big head. I was given the gift of a handicap to keep me in constant touch with my limitation. Okay, sister, wait. Thank you, Satan, Jesus. Thank you, Jesus. Inga Sankta, because of extra vacance of this revelation, and so I would get a big head, I was given a gift of handicap to keep me in constant touch with my limitations. Okay? Thank you, Jesus. इंगा आमका क्लिअरली दिसून येता रायट तेका रेवलेशन भरपूर आहली आणि सोयतान सोदतालो ताका हँडिकॅप करूक रायट हँडिकॅप म्हणजे फिजिकली नो टेम्पटेशन पर्सिक्युशन दिवन रायट Yes, sister. थँक्यू जीजस Yes, sister. आणि टेम्पटेशन म्हणजे कितें टेम्पटेशन इज अ प्रेशर पुट ऑन युअर थॉट्स which force you to move away from God. Okay? Thank you, Jesus. Yes, sister. Wait. Saying Satan's angel did his best to get me down. What he in fact did was push me to my knees. Thank you, No Jesus. Okay, danger sister, wait. then. Thank you, Holy Spirit. So, इंगा आमका दिसून येता Satan's angel did his best. So, त्याने आपल्याचो best shot दिलो एंजलान Satan's angelaन. Thank you, Jesus. सैतानाच्या Yes, दूतान आपल्याचो best shot दिलो. He tried his very best. ताका दिमेर yes, हाडपाक इवन जेन्ना जेजू खुर्सार आहलेलो सैतानान आपल्याचो लास्ट बेस्ट शॉट दिवंक ना ताका विंगडो करून yes, sister. Yes, sister. ऍटलिस्ट ऍटलिस्ट ते घोडेक ताणें म्हणपाक बापा मुजी लॉस तूं धाप बापा पुरो म्हज्यानी जायना कित्याक एक नेकडनस एक लिमिट रायट दॅट इज अ हायट रायट दॅट्स अ Yes, लिमिट sister. सो इंगाय बीन न्हू सोयतान आपल्याचो बेस्ट शॉट दिता यू नो बेस्ट शॉट दिता ताका पर्सिक्यूट करपाक थँक्यू जीजस येस सिस्टर What he in fact did was push me down to my knees. No danger then of walking around high and mighty. At first, I didn't think of it as a gift and begged God to remove it. 3 times I did that, and He told me, my grace is enough. It is all you need. My strength comes into its own in your weakness. Once I heard that, I was glad and let it happen. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Now I take limitation in stride and with good cheer. These limitations that cut me down to size, abuse, accident, opposition, bad breaks, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. Amen. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, इंगा आमका क्लिअरली सांगता न्हू सेंट पॉल की आपल्याक इतले रेवलेशन नॉलेज फावो केल्ली तेका लागून सैतानान आपल्याचे बेस्ट दिले रायट ताका सकयल उडोवपाक आणि फर्स्ट ताणें इंगा म्हणला न्हू फर्स्ट आपण बापाशी मागले की यू नो हो कांटो काळ आनी कांटो जावन असो पर्सिक्युशन थँक्यू जीजस पूण जेन्ना बापान सांगलें म्हजी कुर्पा म्हजी मोजोत तुका जाय यू नो तीच तुका घोटाय दिता जेन्ना तूं ओस्कोद हा म्हजी कुर्पा म्हजी मोजोत तुका घोटाय दिता पूण जेन्ना तेका ही उतरां मेवली तेणें आपल्याचो फोकस हुंयचो काडलो
जे कितें ताका सोयतान दाखयतालो ताचे वयलो काडलो आनी तो एप्रिशिएट करूंक लागलो द गिफ्ट ऑफ ग्रेस. आनी ग्रेस म्हणजे कितें? Grace is God willingness to use His power, His ability on our behalf, even though we don't deserve it. So जितले पावटी सोयतान ताका हारायतालो, मारतालो, दाखयतालो, तो joyfully with cheers हिंगा बरयला, and with good cheers this limitation that cut me down to size, abuse, accidents, opposition, bad break, I just let Christ to take over. आणि आम्ही कोणाक सांगता take over my thought. आमचे मोतीक सांगता न्हू. And so the weaker I get, the stronger I become. हे तुम्ही कोणे नोट केला जितले आमी देवाचे उतर वाचता व जितले आमी देवाचे उतर शिकता, जेन्ना आमी देवाचे उतर आमचे जिवितान आपणायता आनी ते उतर आमी प्रॅक्टिसान घालता, इन एक्शन घालता, आमी डे बाय डे देवाचे उतर आमच्या काळजान रिकता, मेडिटेट करता. थँक यू जीजस. सोयतान येना, टेम्पटेशन येना आनी तूं खंयचे एरियान मागता ती एरिया वर्स्ट टू वर्स्ट जायना. Yes, sister. जाता न्हू. सो टेम्पटेशन सांगला, प्रेशर पुट ऑन युअर थॉट्स टू फोर्स यू टू मूव अवे फ्रॉम गॉड. थँक यू जीजस. आनी ते वखदाक ते प्रेशरान आमचो फोकस खंय आसता देवाच्या उतराचेर. जशें आमी इनिशियली आमचे बिगिनींग स्टार्ट केल्लें देवाच्या उतरान रिकपाक, ताका जाणा जावपाक आनी आनी ताजे स्टेप आमी ओडून घेवपाक, आमी सेम पोजिशनाक आसता, आमचो एटिट्यूड सेम आसता वो आमी अबॉट. Abort. पूण हिंगा सेंट पॉल जेन्ना तो एक्स्ट्रीम आनी पर्सिक्युशन न्हू टील डेट हांवें वो तुवें कोणें फेस केलें ना. वॉट इज पर्सिक्युशन? पर्सिक्युशन इज स्टोनिंग टू डेथ. Persecution comes in different way. आमचे ते पिची पिची पर्सिक्युशन. थँक यू जीजस. मातशें कोणें कितें वायट म्हणलें ऑफेन्स घेवन बसली रायट. तेणें म्हाका म्हणलेंच कित्याक. करेक्ट? Correct, sister. Yes, sister. थँक यू जीजस. आनी हिंगा जो सेंट पॉल पर्सिक्युशनाक वयतालो इट वॉज अबाव कित्याक ताका इतली रेवलेशन नॉलेज आसलेली आनी देव पवित्र आत्मो त्याच्या कुडींतल्यान कितले जाणांक मिरेकल्स हील कोत्तालो रायट. आमी वाचलां एक्स चॅप्टरान, एक्स 19 चॅप्टरान. इवन ताचो रोप, ताचो हँकरशीफ लायल्याक कुडीक पेकोवणी मेवताली. मेले ओतमे ते कुडीक सोडून वयताले. थँक यू जीजस. सो जेन्ना आमच्या जिवितान खंयचे एरियान आमी मागता तोच एरिया वर्स्ट टू वर्स्ट जाता, आमचो फोकस आजुनूय सेम आसता काय, आमी आजुनूय ट्रस्ट करता. आनी ट्रस्ट म्हणजे कितें? ट्रस्ट म्हणजे कमिटेड. लायक ऑलवेज जितले पावटी ट्रस्ट येता, आय ऑलवेज इमॅजिन शद्रक, मेशक एंड एबेदनेगो. नो मॅटर सिट्युएशन आमच्या फेवरान आसा ओ ना, ते सेम आसलोले रायट. तांचो ट्रस्ट मूव जावंक ना. थँक यू जीजस. आनी सेंट पॉलाक न्हू भरपूर पर्सिक्युशन येयलें. ताचे खूद लोक ताका मारूंक सोदताले रायट. सगळे फॅरिसी ज्यू सेंट पॉलाक मारूंक सोदताले रायट. तो जेरुजालेम येवून ताका मारूंक सोदताले. इवन ताका न्हू स्टोन टू डेथ केलोलो, ताका मेलो म्हणून सोडून उडयल्लो. थँक यू जीजस. आमी न्हू तेजे कांटे वाचया कित्याक जायते जाण न्हू स्क्रिप्चर इतली मिसइंटरप्रीट कोत्ताय ती समजताय कांटे म्हणजे सिकनस म्हणून, पूण कांटे म्हणजे सिकनस न्हू, ती जावन आसली पर्सिक्युशन. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. सो जितले पावटी आमी म्हणटा आमी जेजूक फॉलो करतलीं जाल्यार ट्रायल्स, टेम्पटेशन येवची न्हय. सोयतान आपल्याचो बेस्ट शॉट दिवचा ना. Yes, sister. सोयतान हॉलिडे घेतलो, आमी घेताय ते भाशेन. तर केन्ना हॉलिडे घेयना. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. आनी जेम्स 1 आमकां सांगता न्हू ट्रायल्स येतल्योच म्हणटा. इवन जॉन 16:33 थिंगा जेजू म्हणटा द वर्ल्ड विल सफर. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. कोणाचो मायक आहे? थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस.
सो सोयतान स्वताच येता न्हू आमकां आपल्याचो बेस्ट शॉट घेवन येता. पूण ते घोडेक न्हू आमचो फोकस ताच्या शॉट्सार न्हू पूण आमचो फोकस आसूंक जाय देवाच्या उतरार. थँक्यू जीजस. आनी हिंगा न्हू सोयतान सेंट पॉलाक इतलो टॉर्मेंट कोत्तालो. हिंगा वर्स 10 सिस्टर एना विल यू टेक वर्स 10? वर्स 10. Thank you, Jesus. आयकोंक येता हांव वाचूं सिस्टर? वाच सिस्टर. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Amen. Thank you, Jesus. So ताचे टॉर्म्स कितें जावन आहले? Insults, hardship, persecution. Thank you, Jesus. Okay. तेजे टॉन्साची न्हू फुल हें घेया आमी. Sister Nancy 2 Corinthians 11 न्हू 23 to 26 वाचया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, वाचता. Are they servants of Christ? I know I sound like a madam, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number. Puilo canto, okay? Been whipped times without number and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Chapkani mallalo. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced dangers from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities, in the deserts, and on the sea. And I have faced dangers from men who claim to be believers but are not. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Thank you, Jesus. So हे जावन आहलो तो कांटो. ओ जावन आहलो ते पर्सिक्युशन. ओ जावन आहलो ते पर्सिक्युशन जो सोयतान ताका पोत्तून टॉर्मेंट कोत्तालो. कित्याक टॉर्मेंट कोत्तालो? कित्याक सेंट पॉलान ब्रेक घेवंक ना. ताणें आपल्याचें मिशन अबॉर्ट करूंक ना. तो गोरवान वचोंक ना. इवन ताणें म्हणोंक जातालें रायट तुमच्याकीन सगळ्याकीन म्हाका चड रेवलेशन मेळ्ळां म्हणून. सगळ्याकीन जेजूक Yes, हांव sister. चड वळखता म्हणून पूण तो प्रायडान गेलो ना. No. आनी थँक्यू जीजस ताका प्रायडान वचपाक कोणें स्टॉप केलो? कार्टियानो देवाच्या मोगान. देवाची जी कृपा देवाची जे ताका बळ मेळटालें. हीज ग्रेस. थँक्यू जीजस. Yes. सिस्टर नॅन्सी वाचता? Yes, sister. Thank you, Jesus. थँक्यू जीजस. क्रिस्ताचे सेवक ते मोजे उलोवप आतां सॉरी थँक यू जीसस. थँक्यू जीजस. मोजे उलोवप आतां पिश्याचें दिसत पूण हांवूय ताचो सेवक आनी खऱ्यांनीच
ओदीक श्रेष्ठ सेवक, ओदीक कोश्टी जाला म्हजो वावर, परतून परतून म्हाका बोणकोणीत घाला. हांवें हिशोब नासलेले जेरबणाचो मार केला. पुस्कोल पुस्कोल पुस्कोलदां म्हाका मोन्नाचे तोडीक पावयला. 5 पावटी जुदेवाच्या हातांतलो 39 जेरमोणाचो हांवें मार घेतलो. 3 पावटी दांड्यांनी म्हाका बुडयलो. 1 पावट म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें दारूं फुटलें. आनी एकदां एक आख्खी रात आनी आख्खो दीस हांव सोमवीराच्या लारांचेर उरलों. 26 सिस्टर. वाच सिस्टर. गांवांनी भोंवताना खूब संकोश्टाक हांव सांपडलो. कोण ते संकोश्ट? बोरोन ओत्तोल्या नदीच्या संकोश्ट, चोरां लुटणारांचे संकोश्ट, म्हजे पोरचेच्या हातांतले संकोश्ट, विदेशी लोकांचे संकोश्ट, शारां दोंगरांनी आनी रानांनी संकोश्ट, दर्यांत संकोश्ट, आनी त्या भायर खोरी न्हंय आसलोले आमच्या भावा भयणी तावन येतेले ते संकोश्ट. थँक यू जीसस. हात पांय धाडावन आनी घास घेवन हांवें वावर केला. जायत्यो राती हांवें फोडल्यात. भूक आनी तान हांवें सोंसल्या. जेवण नासतना जायते दीस हांवें काडल्यात. गरोज तो आसरो आनी न्हेसोण म्हाका ना जाल्यात. थँक यू थँक यू जीसस. जीसस. सो एक डेली कोण दितालो तेका कांटे? सैतान. सोयतान. थँक यू जीसस. सो हेका म्हणटाय पर्सिक्युशन. थँक यू जीसस. आनी हे पर्सिक्युशन न्हू सिकनस न्हू. कित्याक जायते पावटी आमी ती स्क्रिप्चर घेता 2 Corinthians 12 आनी म्हणटा देवान सेंट पॉलाक कांटो दिलो आनी सैतानान ताका टॉर्मेंट केलो. कित्याक टॉर्मेंट केलो? गोरवान वचपाक नाक म्हणून. पूण देव कांटो दिना. आमी वाचला न्हू जेम्सान, देव केन्ना आमकां टेम्प्ट कोन्ना. देव आमकां टेम्पटेशनाक घायना. ना म्हणून टेम्पटेशन देवा कडच्यान येयना. टेम्पटेशनाचे डेफिनेशनूय सांगला. थँक यू जीसस. टेम्पटेशन म्हणजे आमचे चिंतनाचेर प्रेशर घालप, आमकां फोर्स करप देवा कडच्यान पयस सरपाक. आनी इतलो प्रेशर आसतालो हिंगा आमकां दिसून येता रायट की ताका उपाशी न्हिदोंक पडटाले. इवन कपडे आसोनाय, शी जाताली रायट. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Thank you, Jesus. एका म्हणटाय persecution. Thank you, Jesus. पूण आमचेर मातशें कितें येयलें, सपोज कोणें टिचिंगूच आयकोंक ना, कोणें लायक टिचिंगाक येवंक ना, ऑफेन्स जायना? Thank you, Jesus. सो जायते पावटी न्हू आमी आमचे ओन अंडरस्टँडिंगाचे न्हू आमी हे डिसेप्शन एक्सेप्ट करून घेता. आनी डिसेप्शन म्हणजे एक फोट. डिसेप्शन म्हणजे द लाय. एक तुका फोट दिल्या इन सच अ वे दॅट इट लुक्स लायक अ ट्रूथ. Actually, it is a lie. Devil conveyed you the lie as a truth which you believed. आणि एकाच लागून म्हणटाय सेंट पॉल देवाशी मागलो, तेणे बॅग केले पूण देवान तेका पेकोवणी दिवंक ना. देवान सांगलें म्हजी बॉल म्हजी कुरपा तुका पुरो. पूण थँक यू जीसस तो देवाक म्हणनाहलो तूं तेका कांय सिकनस आसोंक ना. तो म्हणटालो हे पर्सिक्युशन जाता जाल्यार काड. आनी हे पर्सिक्युशन सोंपें आहलें फेस करपाक? तेका इतलो स्टोन टू डेथ केलो, तेका रॉब केलो, ताचे ओन लोक तेका मारूंक सोदताले एज वेल एज जेंटायल्स. He faced the dangers in cities, in the desert, in the sea. Even आख्खो एक रात तो दोर्यान उरलो. स्लीपलेस नाइट्स ताणें काडल्यो, उपाशी रावन काडले, थर्स्टी रावन काडले. आनी आमी एक्स चॅप्टरान वाचीत न्हू, हांव एक्झॅक्टली नोको एक्स 8 or 9 थिंगा आमकां दिसून थँक यू जीसस.
थिंगा आमकां दिसून येता न्हू तेका स्टोन टू डेथ करून सोडलोलो. Acts 14 verse 19 थिंगा तेका फातरान मारून सोडलोलो. ती मागीर घेया आमी स्क्रिप्चर. थँक्यू जीजस. पूण हे सगळे हितून सेंट पॉलान म्हणलें पुरो तुका हांवूच मेळ्ळा पर्सिक्युशन दिवपाक. इनफ इज इनफ ही सेड. No. आमी कितें म्हणटाय देवा सगल्या लोकांक सोडून तुका हांवूच मेळ्ळा. Yes, sister. थँक्यू जीजस. पूण हिंगा न्हू सेंट पॉलान अबॉर्ट करूंक ना. मेसेज ट्रान्सलेशन न्हू आमी पोतून घेया थिंगा ब्युटिफुली एक्सप्लेन केला. थँक्यू जीजस. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. पळय हिंगा वर्स 9 सांगता each time he said जितले पावटी तो देवाक सांगतालो 3 पावटी ताणें सांगले तितले पावटी देवान सांगले माय ग्रेस इज ऑल यू नीड माय पावर वर्क्स बेस्ट इन वीकनेस. जेन्ना आमच्या लायफान सगळें बरें आहा तेन्ना आमी देवाक उडदास तरी करता. No, sister. पूण जेन्ना आमचे व्हडे हालता दळता तेन्ना देवाशी धांवता. रायट. Yes. Thank you, Jesus. Yes, And sister. देवाचे उतर म्हणटा my power works best in weakness. So now I am glad. तो म्हणटा हांव glad to boast about my weakness. आमी glad जाता आमी देवाक म्हणटा देवा तूं हे म्हजे वयले काळ म्हाका निवार आनी तुका हांवूच मेळ्ळा आख्या संवसारान. हांवूच दिश्टी पड तुका. म्हाकाच कितें सफर जावपाक जाय. तो म्हणटा I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. That is why I take pleasure in my weaknesses. आमी rejoice, pleasure forget it. Sorry, rejoice forget it. आमी pleasure घेता जेन्ना सपोज जर तू कॉल पर्सिक्युशन कितें येयलें आमी pleasure घेता वा आमी म्हणटा Lord, take this away from me. Or take that person away from me. Thank you, Jesus. तो म्हणटा that is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardship, persecution and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. जेन्ना हांव वस्कोत हा तेन्ना हांव थँक्यू जीजस हांव स्ट्रॉंग हा हांव बोलवंत हा हांव घोटायेन हा. आनी पॉलान न्हू प्रिचींग स्टॉप करूंक ना. हेजो न्हू एक एग्जाम्पल स्क्रिप्चर हें घेया. आनी पर्सिक्युशन केन्ना येता. थँक्यू जीजस. इफ सपोज एग्जाम्पल ओके 2 आंब्याची झाडां हाय. एक आंब्याच्या झाडाक जायते आंबे हाय आनी एक आंब्याच्या झाडाक आंबेच नाय फकत पानां हाय. कोणाचेर फातर चड पडटले. आंब्या झाडाचेर. जायते आंबे आसाय सो जेन्ना तूं फ्रुटफूल आसता देवाच्या उतरान तूं ऑपरेट करता इन द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट लव पीस जॉय तूं ते दुसऱ्याक दिता जाल्यार पर्सिक्युशन कोणाचेर येतलो तुजेर जो कोण देवाच्या उतरान ना कांयच ना. कोणाचेर उतरां ना तेची. देवाच्या उतरान फातर आसत. चड पडटले आनी जेन्ना फातर पडना म्हणजे देर इज नथींग. तू पर्सिक्युशन मिन्स तूं समथींग एल्स प्रीच करता. करेक्ट. सेंट Correct, sister. पॉलान हिंग म्हणलें देवा तूं कांय हो कांटो काडना. पयल्यार तूं म्हाका सांगता माय ग्रेस इज ऑल यू नीड. आय एम डन विथ यू. He said, I am done. Let me take a break. I was the Pharisee of the Pharisee. He said, ना हांव फारिझेवाचो फारिझेव. इतलो शिकलोलो तो. ताणें म्हणलें पुरो तुजें आनी हांव फॉलो कोन्ना. थँक्यू जीजस. ना सिस्टर तशें म्हणोना. थँक्यू जीजस. पूण हिंगा आमकां दिसून येता ही बोस्ट he was very glad to boast about his weaknesses. Then म्हणलें that's why I take pleasure in my weaknesses and in insults. जेन्ना आमकां इन्सल्ट येता आमी प्लेजर घेता वा आमी ऑफेन्स घेता. कित्याकूच म्हणलें म्हाका.
hardship, persecution, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Thank you, Jesus. And if you don't get persecution, if persecution is not coming, then something is wrong. Thank you, Jesus. ही message a very clear करता देवांनो आमका persecutionatlan redeem करूक ना. He redeemed us from the sickness, from the curse, but not from the persecution. कित्याक देवाचेच उतर म्हणटा न्हू जेम्स 1 trials tribulations येतली. Oh, sister. ओ म्हणला जेन्ना तुम्ही देवाच्या उतरान येतले everything will be goody goody, very nice. No. ना right? Thank you, Jesus. Yes. Ortons घेवन सैतान येताच right आमच्या जिवितान. बारीक बारीक कांटे. होय. Thank you, Jesus. Okay, scripture share करता. Thank you, Jesus. Sister Nancy, 2 Timothy 3:12 घेवशी. Yes, Sister Geta. 2 Timothy 3:12. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So 2 Timothy 3:12 आमका सांगता, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution, or will not suffer any persecution, will have a very good life, will suffer. will suffer, right? Even John Yes, sister. 16 verse 33 आमका सांगता, the world will make you suffer. But be of good cheer because I have overcome the world for you. आता सेंट पॉलाचो फोकस केन्ना चेंज जालो तेणे एक्सेप्ट केलें न्हू की हांवें मागलें वो कांटो काड म्हणून आनी व्हेरी क्लियरली कांटो इज नॉट सिकनेस कांटो इज पर्सिक्युशन वो कांटो काड म्हणून पूण जेन्ना देवाचें उतर ताका मेवलें म्हजी कृपा म्हजी मोजत grace, His willingness to use His power, His ability on our behalf, even though we don't deserve. जेन्ना तेजो फोकस देवाचे कुरपेचेर गेली ग्रेसाचेर गेली he was rejoicing ना आमकां इवन हिंगा सांगता न्हू पॉल एंड सायलस जेन्ना बोडकुडीत आहले ते कितें रडटाले देवा कितें रे तूं हांवें तेजे वयलो डिमन काडलो आनी तुवें हाडून म्हाका हिंगा घातलो ते कितें No, they were rejoicing. rejoicing, right? आणि Yes. एव्हरी टाइम तेचे पर्सिक्युशन येयला न्हू देवान तेका सोडूंक ना. I can show you the scripture. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Acts 14 verse 19. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh no, Acts chapter 14 verse 19 आणि 20 वाचता. 21 घेता. Thank you, Jesus. Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowd to their side. They stoned Paul and dragged him out of town, thinking he was dead. But as the believers gathered around him, he got up and went back into the town. The next day he left with Barnabas for Derbe. After preaching, verse 21, after preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra. Thank you, Jesus. So, inga amka disun yeta न्हू verse 19 Paulak ओडून ताका stone to death केला तो मेलो म्हणून ताका उडून गेल्ले right आनी तो कहो like ताका हुंचे बळ मेळ्ळे उठोन आनी त्या किलोमिटर्स कितले चल्ला तो 20 miles.
थँक्यू जीसस. 20 miles तो चलोन गेला दुसऱ्या गांवान आनी कित करूंक गेल्लो देवाचो गुड न्यूज प्रीच करूंक गेल्लो न्हू. वर्स 21 आमकां सांगता. हे बॉल खंयचे मेळटा तेका, तो कित करून इतलो हॅप्पी जातालो. इवन सोयतान तेका कॉन्स्टंट टॉर्मेंट करतालो. पूण तेका ही करेज स्ट्रेंथ खंयचे मेळटाले देवाकडच्यान, रायट? कित्याक देवान म्हणला न्हू, जेन्ना तूं ओस्कोत आहा म्हजी कृपा तुका घोटाय दिता. आनी एक्झॅक्टली पवित्र आत्मा आमकां तेच सांगता. जेन्ना आमकां आमकां आमची विकनस दिसता तेन्ना म्हणटा पवित्र आत्मो हांव तुजे भितर आहा. When you're weak, my grace is sufficient for you. देव म्हणटा my child, when you're weak, my grace is sufficient for you. Thank you, Jesus. So, thank you, Holy Spirit. हांव नको पवित्र आत्मा एक्झाम्पल उडगास करता. Thank you, Jesus. Completely different. Thank you, Jesus. Malachi chapter 3 verse 3 न्हू थिंगा देव न्हू गोल्ड सिल्वर सिमिताचे उलयता. सो जितले पावटी सिल्वर ओ गोल्ड यू नो लायक गोल्ड सिमीत ते फायरान घालताय न्हू, लायक ते भांगरातले ओ सिल्वरातले इम्प्युरिटीज काडपाक सारखे. Yes. सो ते कित्याक घालताय? सो जितले ते उज्याच्या प्रेशरान ते गोल्ड वयता न्हू तितले तितूंतल्यान इम्प्युरिटीज भायर सरताय. ओके, आनी ते प्रोसेसान न्हू ते यू नो गोल्ड सिमिताक ते भांगराचेर दोळो दवरून रावपाक पडटा. कित्याक दोळो दवरून रावपाक पडटा? आनी इतली हीट आसता, इतलो प्रेशर आसोनूय ते हातीक दवरून तेजे दोळ दवरून रावपाक पडटा. कित्याक जस्ट अ मॅटर ऑफ सेकंड पासून ताणें तेजे वयर दोळ काडलो न्हू तें गोल्ड ओ सिल्वर आख्खें मेल्ट जावन वचपाक शकता. कित्याक सर्टन टेम्परेचर आसता. सो एक्झॅक्टली नो मॅटर आमच्या जिवितान कितलोय प्रेशर आसूं, कितले कांटे आसूं, देवाचो दोळो आमचेर आहा. Thank you, Jesus. So, पोत्तून या आमी. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कोणी मेसेज वाचता पोत्तून आता बरें अंडरस्टँडिंग मेवतलें आमकां. Thank you, Jesus. Sister Jean वाचता? Okay. Thank you, Holy Spirit. Because of the extravagance of those revelations, and so I would get a big head, I was given the gift of a handicap to keep me in constant touch with my limitation. So देवान ताका gift of revelation दिल्लो. उत्तम प्रकाशनी फावो केल्ली. Thank you, Jesus. Satan angel did his best to get me down. So Soitanan आपल्याचे best shot दिले. What he in fact did was push me to my knees. No danger then of walking around high and mighty. At first, I did not think of it as a gift and begged God to remove it. 3 times I did that. And then he told me, my grace is enough. It's all you need. My strength comes into its own your weaknesses. Thank you, Jesus. So हिंगा देवाचे उतर आमकां सांगता, my grace is enough. It's all you need. My strength comes into its own in your weaknesses. Once I heard that, I was glad to let it happen. And I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. आता हे स्क्रिप्चराचे वर्साचेर आमी सिटीत दिल्यार हिंगा सेंट पॉलान एक काम केलें, करेक्ट? तेणें एक डिसिजन घेतलो. वन्स आय हर्ड दॅट की देवाची कृपा म्हाका बॉल दिता. जितले पावटी पर्सिक्युशन येता म्हाका म्हजे देवाचे
ग्रेस म्हाका घोटाय दिता म्हाका खबर आहा म्हजो देव म्हजे सोवे आहा तो म्हणटा आय वॉज ग्लॅड टू लेट इट हॅपन आय क्विट फोकसिंग सो ताणें ताजे फोकस दवरलो जे कितें सैतान कोत्तालो तेका ना थँक यू जीसस हिंगा आमकां सांगता न्हू थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट I quit focusing on the handicap. आता physical handicap न्हू handicap म्हणजे ते taunts, ते persecution and began appreciating the gift, grace, his willingness, his ability. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Now I take limitation in stride, and with good cheer, these limitations that cut me down to size, abuse, accident, opposition, bad breaks, I just let Christ to take over. आमी कोणाक टेक ओवर करूंक लायता क्रायस्टाक वो आमच्या थॉट्साक फियराक thoughts. And so the weaker I get, the stronger I become. So जितले पावटी आमची कूड आमकां सांगता you are weak, you cannot do anything, you will not get this, it is getting worse to worse. आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरोंक जाय? And so that the weaker I get, stronger I become. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ताणें म्हणलें न्हू जितलो तो म्हाका ओस्कोत दाखयता तितलो हांव बोलान बोल्ला देवाच्या म्हाका देवाची घोटाय मेळटा आय जस्ट लेट क्रायस्ट टेक ओवर अँड सो द वीकर आय गेट द स्ट्रॉंगर आय बिकम थँक यू जीसस सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट वी आर नॉट रिडीम फ्रॉम पर्सिक्युशन येतोलेंच थँक यू जीसस सो सगळ्याक अंडरस्टँड जालें Yes, sister. थँक यू जीसस Yes, sister. कितें क्वेश्चन ओ कितें विचारपाक जाय चोय पोत्तून सांगता थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट हिंगा आमकां दिसून येता इवन दो आय हॅव रिसीव्ड सच अ वंडरफूल रेवलेशन फ्रॉम गॉड हुंचे शिसांक इतलें रेवलेशन मेळोंक ना इवन दो ते जेजू बारबर बसताले उठताले जेयताले टायम स्पेंड केल्ले पूण सेंट पॉलाक इतलें रेवलेशन देवान दिलें अबंडंट ऑफ रेवलेशन वंडरफूल रेवलेशन उत्तम प्रकाशनी फावो केली So to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh and what thorn जायते जाण misinterpret कोत्ताय sickness म्हणून. A messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. So आता जितले पावटी scripture घेता न्हू verse 8 घेता न्हू 3 times I begged to the Lord to take it away. ती म्हणटाय like सेंट पॉलाक देखून देवान सफर करपाक सोडलो तेका पेकोवणी दिवंक ना आनी आमकां आनी पेकोवणी मेवतली आमकां आनी होप आहा पूण हिंगा कांटो कोणें दिल्लो देवान दिल्लो सैतानान दिल्लो Satanan दिल्लो. आनी कित्याक दिल्लो कित्याक सेंट पॉलाक रेवलेशन नॉलेज आहलोली रायट Yes, sister. आनी सेंट पॉल ही रेवलेशन नॉलेज घेवन तो ओगीच पोसलो व त्याने 13 लेटर्स बरयली ती आमी आयज पासून वाचता आनी देवाचो मोग आमी अनुभवता दर एक दिसा देवाचो मोग आमी अनुभवता. सो हो कांटो जावन आहलो पर्सिक्युशन आनी सैतानान आपल्याचे बेस्ट शॉट दिले ताका दिमेर हाडपाक Yes. सेकंड स्क्रिप्चर मिसइंटरप्रेट कोत्ताय की काट्यान ताका गोरवान वचपाक दिवंक ना म्हूण पूण कांटो कोणाक स्टॉप कोत्ता गोरवान वचपाक दिवपाक आनी सैतान केन्ना स्टॉप कोत्तलो आमकां गोरवान वचपाक दिवपाक सैतानाचो नेचरूच आय ओके दिस थँक यू जीसस म्हाका ही स्क्रिप्चर चेंज करपाक नाका कोण वाचता आयझाया 14 KJV Yes, sister, put it on the screen. Yeah. okay I'll put it Isaiah 14 verse 12
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, sister. Isaiah 14, verse 12. How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning. You have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountains of the gods, far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Amen. Amen. So हिंगा I कोण उलयता? Soitan, right? Oh yeah, आता सगळी सोयतानाची आशा आली. I will ascend to heaven and set my throne above God's star. I will preside on the mountain of God's far away in the north. So जितले पावटी I, me, myself येता, it's a pride, right? Self-centeredness. Thank you, Jesus. And थिंगा आमकां दिसून येता तो कांटो तोपलोलो ताका प्रायडान वचपाक नाक म्हणून सोयतान स्टॉप कोत्तो म्हणून. पूण सोयतान कोणाक स्टॉप कोत्तलो प्रायडान वचपाक देवाचें उतर आमकां स्टॉप कोत्ता. देवाचें उतर आमकां देवाचे उतर. सांगता देवाचें उतर. 1 Peter 5:6 आमकां दिसून येता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. सोयतान आमकां exalt कोत्ता ना न्हू. सोयतानाक नाका आहलें की देवान सेंट पॉलाक exalt केलोलो, ताका वयर काडलोलो. सो लोक म्हणटा कांट्याक लागून सेंट पॉल हंबल जावन म्हणून, पूण कांट्याक लागून सेंट पॉल हंबल जावंक ना. तो हंबल जालो इन अ प्रेझन्स अंडर द मायटी पॉवर ऑफ गॉड. ताणे एक पावटी पासून आपल्याचे चिंतूक ना. आमी ताचे पर्सिक्युशन वाचलां, रायट? 2 Corinthians chapter 11 तो उपाशी Yes, sister. रावतालो, इवन ताचेशी कपडे आसोनाय, इतली थोडायेन तो आसतालो. इवन ताचे ओन लोक तेका पोतून पोतून मारूंक सोदताले. इवन ताणे 39 लॅशीज, रायट, घेतले. इवन एक्सान Yes. वाचला ताका मोरोसो करून सोडलोलो, रायट? पूण तेणे म्हणलें पुरो, इनफ इज इनफ, लेट मी अबॉट नाव. No. ओ तो उठलो, 20 miles चल्लो आनी ताणे गॉस्पेल प्रीच केलें. Yeah. He preached the केलें. gospel. And Thank you, Jesus. Because what was his focus on? Thank you, Jesus. Putunya. Thank you, Jesus. ताजो grace. फोकस आहलोलो ओन्ली देवाचे उतर जे तेका फावो जाल्ले, ग्रेस. थँक यू, जीसस. तेका देवान एक उतर दिल्ले, राइट? माय ग्रेस इज सफिशियंट, माय ग्रेस इज ऑल यू नीड. सो ताणे ते जे कितें तेका सोयतान दितालो ताजे वयलो फोकस काडलो. And he was glad to boast about his weaknesses. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So सगळ्याक अंडरस्टँड जालें न्हू? Thank you, Holy Spirit. So आतां आमी हो स्क्रिप्चर सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेतली, मिसलीड जातली. No. No. देवान सफर जावपाक सोडल्या हिंगा ना, रायट? No, God. no. खूच सफर जालो, पूण होकोत आमकां रिडीम केल्लो फ्रॉम पर्सिक्युशन. कित्याक देवान सांगला पर्सिक्युशन, ट्रायल्स येतल्योच, रायट? Yes, sister. आमकां ऑलरेडी विक्ट्री दिल्या. वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस. वी आर नो लॉंगर विक्टिम इन क्राइस्ट जीसस. वी कॅनॉट बी विक्टिम. वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस. व्हड तो आमचे भितर आसा. थँक यू, जीसस. सो सगळ्याक अंडरस्टँड जालें न्हू? थँक यू, होली स्पिरिट. आनी हे टिचींग न्हू पोत्तून आयकाय. सो पोत्तून आयकल्यार पोत्तून रेवलेशन मेळटा, पोत्तून बेटर अंडरस्टँडिंग मेवता. थँक यू, जीसस. Thank you, Holy Spirit. कोण थँक्सगिव्हिंग प्रेयर कोत्ता? Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Maria, or Sister Fiona. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this beautiful time. Thank you, Holy Spirit, for teaching us the hidden mysteries. Thank you, Holy Spirit, for giving us the understanding, for giving us the knowledge. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts not to focus on the mountains, not to focus on what we see. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Lord Jesus, I thank you and I praise you for each and every one who are present here who's going to listen to the teaching. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Amen.